काम? आमचं आदर्श गाव असो तेंच्यांनी जाहीर केल्लो आसा. आमच्या दृश्टीन आदर्श गाव हो कांयच ना आसा. म्हणजे काय आदर्श गाव कसो आसाचो हो मेन म्हणजे तांकां खबर ना. कारण हे जे स्वताचो आदर कसो करपाचो लोकांक कशा पद्दतीन वागोवपाचें ही तांकां कांयच अनुभव ना आसा. म्हणजे आतापर्यंत आदर्श गावाच्या नावा खातीर लाखांनी रुपये खर्च केलेलो आसा, त्याचे म्हणणे तुमचे काय? करूकच ना? जो लाखांनी खर्च केला न्हू तेंचेर खंय केलो हो दाखोवन दिवपाचो. काय उद्योगती केली, काय तेचेर डेव्हलपमेंट काय केलो, काय खंयच्या भुरग्यांक कामाक लावले हे तेंच्यांनी दाखोवन दिवपाचें. संपूर्ण जगान देशान इब्राहिमपूर ह्यो 5व्या नंबराक लागलो असे जाहीर केले. तुमकां काय दिसता जर कांयच जर जावंक ना जाल्यार नंबर कसो लागलो? नंबर लागलो आता त्यांच्या हेतून कागदी पद्धतीर लागलो. असं वैयक्तिक पक्षात तुम्ही आता बघा की काय डेव्हलपमेंट केला जावं काय केला ह्या बघूनच ठरवचं असता न्हू. बाबा आदर्श गाव माणसं कशी असत काय असत हेच्यावर अवलंबून असता. किंवा माणसांक कशें वागयतात. एक समजा मिटींग आली तर ती गांवाक सगळ्या गांवांक ते सांग एका मेंबरान तरी सांग जर मेंबर कोण येवपाचे आहात आतां श्रीपाद येता कोणाक खबर नासता 4 मोठ्या मिटिंगेक असतात. कारण तेंचे कोणाक जाहीरच केल्ले नसता लोक कसे जातले. आणि हा जो रस्ता इथून जो गेलेला आहे तो हळरणच्या बाजूने गेला आहे. तो हळरणवरून पीर्ण मार्गे म्हापशाला जाऊ शकतो आणि इथल्या लोकांना अतिशय सोयी सुविधा जर या रस्त्याची जर झाली तर इथं जवळ असलेल्या श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयामध्ये ही मुलं शिक्षण घेऊ शकतात. पण आज परिस्थिती अशी आहे की या मुलांना एकतर दोडामार्ग मार्गे जावं लागतं किंवा या बाजूनं सुके कुळण मार्गे जो मार्ग जो आहे आपल्या हायवे रोड 17 तिथं तरी जावं लागतं. आणि या मुलांना शिक्षणाची अतिशय परवड चाललेली आहे उच्च माध्यमिक स्तरावर. जेन्ना सरकाराक एखादो प्रोजेक्ट वापरचो पडटा, सरकाराक एखादो प्रोजेक्ट करचो पडटा, तर सरकारान जर आपणाक जाय जाल्यार ती लँड एक्वायर करून ही कामां करूं येता. हय जमीन कोणाची आसा? हय जमीन जी आसा थोडीशी भाटकार आसा. जास्तशी जमीन जी आसा ती कोमुनिदाद म्हणून जी कमिटी आसा, देवस्थान कमिटी आसा तेंच्या मालकीची आसा. तेंचे पदाधिकारी तेंच्या जे जाणते लोक आसा तेंच्याशी जर चर्चा करीत जाल्यार म्हाका दिसता तो प्रश्न सुटा शकता. ही चर्चा कोणी करपाची अशी दिसता? सरकारान करून सरकारान म्हणजे जे अधिकारी आसात किंवा तेंचो जो कोऑर्डिनेटर आसा कोऑर्डिनेटरान फॉलो करप ते. म्हणजे एकंदरीत सगळ्या ह्या विचारांतल्यान इब्राहिमपूर गाव ह्यो विकसीत जाल्लेलो ना किंवा आदर्श म्हणण्यासारखे तशें थंय कांय ना. तशें थंय म्हाज्या दृश्टीन तरी अशें अजून पर्यंत दिसना. खासदार म्हणटा तो कामां करपाक तयार, लोक खंय जमीन दिवंक तयार ना. एडिशनल फंडिंग डायरेक्ट काय ना, पण तूं खासदार निधीतून जे काही लागता बसता ते आमी सगळे दिवपाक हांव तयार आशिल्लो. परंतु ताज्यो किचकडी इतलेच आसा की खासदाराक प्रोजेक्ट दिलो जाल्यार जमीन मेळूंक जाय. कोण एक इंच जमीन दिवपाक तयार. परंतु प्रश्न विचारता तुम्ही आतां 8 वर्सां जालीं 8 वर्सां जावन म्हाका फक्त हो प्रोजेक्ट डिक्लेअर जाल्यार 3 वर्सां जाल्यां. आनी त्यामुळे खुबशे कडेन आमी तो कित्याक घेतलो हेच कामाक घेतलो की हांगा हे आदर्श गांवाच्या निमित्तान तो गांव निश्चितपणे सुदारतलो. फाटीं आसा खूब विकासाक तो फुडें येतलो आनी म्हणून कामां ऑलरेडी सुरू केल्लीं आसात. जमनी शिवाय ती जावंक पावना. पण जी कितें जमनी शिवाय आसात ती कामां बरीच गती घेतल्या. परंतु लोकांनी मातशें पासियेंस हें करचें की आमकां इल्लीशी मदत करची. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन संसद आदर्श ग्राम स्कीम 2014 लॉन्च केल्ली. इब्राहिमपूर आणि खोला गोंयांत हे 2 गाव सध्या खासदारांनी दत्तक घेतल्यात. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर.